मंगेशीचो भट धनंजय भावेची विनयभंगाच्या शुक्ल काष्टांतल्यान सुटका. विनयभंगाच्या केशीन भावेचे दोनूय अटकपूर्व जामीन अर्ज हायकोर्टान भायर मारले. मंगेशी देवळान दर्शनाक आयिल्ले कडेन दोन वेगवेगळ्या घडणुकांनी दोन चलयांचो विनयभंग केलो म्हूण भट धनंजय भावेचेर आरोप. ताच्या आड FIR घालीत सावन भावे फरारी. विनयभंगा खातीर 2 FIR जाल्लो मंगेशीचो भट धनंजय भावे सध्या अटक जायत म्हूण कोर्टाचे हुमरे झरयता. JMFC उपरांत हायकोर्टानूय ताका जामीन न्हयकारलो. दोन वेगवेगळे विनयभंगाचे केशींनी हायकोर्टान मंगेशीचो भट धनंजय भावेचे दोनूय अटकपूर्व जामीन अर्ज ब्रेस्तारा भायर मारले. भावेचे अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारतना कोर्टान सांगले ते अशें: भावेचे दोनूय अटकपूर्व जामीन अर्जांची दखल घेवपा सारकें कांयच दिसना. ताका लागून ताचे दोनूय अर्ज भायर मारतात. ताणें जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्टा मुखार आपलें नशीब तपासचें. दोन वेगवेगळ्या प्रसंगांनी भावेन दोन चलयांचेर मंगेशी देवळात दर्शनाक आयिल्ले कडेन विनयभंग केला म्हूण सरकारी आदवोगातान आर्ग्युमेंट घालो. तो मुद्दो कोर्टान उखलून धरलो. CCTVतूय एक प्रसंग रेकॉर्ड जाला. हो गुन्यांव गंभीर कारण तो देवळा सारकेले पवित्र सुवातेर घडला म्हूण सरकारी आदवोगाताचो आर्ग्युमेंट. The incidents which has happened, prima facie, it is we have shown to the court that the fact alleged is happened in the sanctorium of the outside the sanctorium of the temple, which is very serious in nature, and considering the allegations and the place, is a serious matter to the court is concerned about it, and even it is affecting the public sentiments and the faith. धनंजय भावे रोखडोच फोंड्या पुलिशेक शरण येतलो म्हूण सुत्रांकडल्यान कळटा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वास्कोचो 119वो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह ब्रेस्तार सावन सुरू जालो. सप्ताहान गोंयचे तशेंच भायले बरे कलाकारांनी भजनां आनी भक्तिगितांचो सांस्कृतीक कार्यावळी जातात. वास्को सप्ताहाची फेरी फुडले 7 दीस चालू उरपाची. पळयात वास्कोचो फामाद दामोदर सप्ताह. आणि जे हॉस्पिटलांतलो काम आसा किंवा आमचे लोक आहा हे बऱ्यापैकी जाता आणि ही जोपर्यंत आमी मानता आणि इतके वर्सां ह्या भागात ते दामोदर दामबाबाचे स्थळ ते मानले वयता. सगळ्यांका परत एकदा शुभेच्छा आणि मागता भगवान अशीच आमच्या सगळ्यांक कृपा दवरची. सप्तकाक तुमी 119 सप्तक आमचे हे वर्सा ह्या वाटी आमी प्रथमच अन्नप्रसाद दवरलेलो आहा. ह्या अन्नप्रसाद तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो. तशेंच हांव सगळ्या सबंद वास्कोकारांक तो हिंदू असो मुस्लीम असो कॅथलीक असो सगळ्या भाविकांक दामोदर देव दामोदर वतीन सगळ्यांक बरें आरोग्य मानता आनी सबंद गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता की ह्या फावटी आमच्या सप्तकाक पांय दवरचो आनी अन्नप्रसाद लाभ घेवचो. आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराक म्हापशा JMFC कोर्टान 10,000च्या बॉन्डाचेर जामीन दिलो. केस सेरुला कम्युनिटीच्या जमीन बळकावपाची. परुळेकारा बरोबर सेरुला कम्युनिटीचे आदले अटर्नी पीटर मार्टिन्स आनी इरेन सिकेराकूय जामीन दिलो. केस 4 सप्टेंबराक दवरल्या. परुळेकार कोर्टांतल्यान भायर सरल्या उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. ताका खंय आपल्याक राजकीय विरोधकांनी टार्गेट केला. So you think you're being targeted? I'm very sorry. See, I'm the politician. For the last 25-30 years, I'm doing politics. आणि असल्यो हे आसता पळय मॅटर्स आसता पळय ते कोण तरी कोणाच्या कोणाक तरी धरून ताका सकयल करपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर म्हाका दिसता की गेले 7-8 वर्सां म्हाका टार्गेट केल्लो आसा. डेफिनेटली टार्गेट केल्लो आसा. नाजाल्यार म्हजे कडेन इतके जे डॉक्युमेंट आसा पळय हाज्या कडेन 4 पटी आनी डॉक्युमेंट आसा. हे फक्त हांवें जजमेंट हाडलेले आसा तुमच्या खातीर म्हणजे तुमकां कळचें म्हणून. आतां आयज जाल्यार तुमकां हें दिता एक पेज केल्या पळय ती पेज दिता. तातूंत तुमकां डेटी मेळटल्यो, रिट पिटिशन मेळटलें, सिवील सुटाचे नंबर मेळटले, सगळें मेळटलें. तातूंतल्यान तुमी म्हाका दिसता हेजेर कितें तें थारोवपाचें आसा आनी लोकां पर्यंत वचपाचें. म्हाज्या पॉलिटिकल कारकिर्दीचेर टेन्युअर हांवें 4 जाण हे केले आमचे ZPs केले.
नीता कांदोळकर, देन मायकल लोबो, देन प्रकाश नायक आणि चौथो रुपेश. इन माय लिडरशीप बिकॉज आय एम लिडींग सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी एज अ BJP कार्यकर्ता म्हणून आणि हांवें सगळ्यांक एकठांय करून म्हज्या कार्यकर्त्यांक एकठांय करून हे 4 ZP हांवें तयार केले. खुबशे आमचे कडेन कोण पंच कोण सरपंच येताले तेय करपाचो प्रयत्न. आय एम सिन्सियरली वर्किंग फॉर दीस पार्टी एंड दीस पॉलिटिक्स. कोण तरी टार्गेट करता दॅट इज हीज लिबर्टी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.